गोयात गिमात वट्ट 9,022 हेक्टर शेत जमनीचेर भात शेतीची लागवड जाता जाल्यार पावसात 23,878 हेक्टर शेत जमनीचेर भाताचे पीक रोयतात. फाटल्या 3 वर्सांचे आकडे पळयल्यार गोयात पावसाच्या दिसांनी पिकपी भात 15 टन सुमार उणे जाला. विधानसभेत आमदार विरेश बोरकाराक शेतकीय मंत्री रवी नायकान दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान आकडे मुखार आयल्यात. वर्सा 2022-23 पावसाच्या सिजनात 62,956 टन भात पिकले जाल्यार ह्याच वर्सा गिमाच्या सिजनात 25,444 टन भाताचे पीक. ह्याच वर्साच्या दोनूय सिजनांची तुळा केल्यार पावसा परस गिमात 37,512 टन पीक उणे. वर्सा 2023-24 पावसाच्या सिजनात 67,689 टन भात जाल्यार ह्याच वर्सा गिमाच्या सिजनात 26,913 टन भाताचे पीक. ह्याच वर्साच्या दोनूय सिजनांची तुळा केल्यार पावसा परस गिमात 40,785 टन पीक उणे. वर्सा 2022-23 वर्सा 2023-24 कडेन तुळा केल्यार दोनूय सिजनांचे पीक वाडिल्ले. वर्सा 2024-25 पावसाच्या सिजनात 51,846 टन भात. ह्याच वर्साचो गिमाचो सिजन आता चालू आशिल्ल्यान ताचे आकडे ना. वर्सा 2023-24 वर्सा 2024-25 कडेन तुळा केल्यार पावसाच्या दिसांनी येवपी भाताचे पीक 15,850 टन उणे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.